बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो त्या देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी तालिगांवची फिरगोसकारांनी एकाच मोनांत एकाच काळजांत भावादान देवाची गोणगोणीत किर्ती वाकांनी करूंक फावो. आमच्या पादविकारा फादर सिप्रियानो डा सिल्वा हांच्या जिविताच्या देण्या पासत ताचे वरवीं देवाची साबार बेसांवां आमकां मेळ्ळ्यात आनी आमची ओत्मीक वाड जाल्या. ताच्याच फुडारीपणाक लागून आमच्या मंदिराचो तसोच पाद्री रावतात त्या पेरोकियाल घराचो जायतो वावर जाता. तेच पोरी आपले पोजयेचो हुस्कोत दवरून ताचो मोग करून तांकां भावार्थान बाडूंक तोकोस घेता. ह्या मिसा भेटेंत सगळीं देवाक दिनवासुया आनी त्याच बरोबर ताका खुडी ओत्म्याची आनिकूय देणी दी म्हूण आमी सगळीं बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं भावार्थान मागुया. मोगाल भयणी भावनो, जिवीत देवा गेले एक फुंक्याचें देणें आमकां. फुडें जिवितांतल्यान जें कितें आमी दुसऱ्यांक दिता तेंच आमकां परत मेळटा. आयज जेजू आमकां सांगता, तुजे काळजाच्या बांदरांतल्यान तूं बरें दिताय तुका बरें मेळटलें. एक झाड फळांतल्यान दाखोड जाता. बरें झाड बरीं फळां दिता. आज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिविताच्या देण्यांतल्यान आमी बरें शिंपडावंक बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कृपा मागतना किरीत भाशेन 66 वर्सां 67 years देवान म्हाका जिवितांत फावो केली. ताचे फुंक्या देणे म्हूण ओळखून घेवन ताचे देणे खातीर दिन वासून उदीक आनी उदीक ताच्या मोगांत आनी दुसऱ्यांचे सेवेंत म्हजें जिवीत करचूंक म्हाकाच आज हांव ओरपून दितां. तुमी म्हजे पासत मागचें आनी हांवूय तुमकां म्हज्या मागणेन आस्वासन दितां. आनी पवित्र रितींत बरे भाशेन वांटो घेवं. ही निर्मास्तीची भेट देवाक मानता तसली जावं. आमी पातकी आमी असोक म्हूण ओळखून देवान एकामेका लागीं बोगसेने मागून ह्या मिसा भेटीक तयार जावया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे जोमात प्रार्थनांतल्यान आमचे एक एकल्याची इंतेसवां बापाक उबारुया. पोकरून आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत मागुया. आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पालटेल्या पासत मागुया. मरून गेल्ले आमचे बाबा बिड्यांक
देवान आपली काकुतीन सासणाचे शांतीन वेसवांत घेवंक मागतना तरेतरेचे पिडेक लागून हॉस्पिटलांनी आसलेल्या बसत आनी भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कुश्टवतेल्या बसत आमी मागुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवेंनूच दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणव. जिविताच्या देण्या खातीर तुका दिनवासतना तुजे मितमेर नासलेले भलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळे काळजान आनी शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागीवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या प्रितीवंत भावा भयणीनो, कुड्ड्या देवाची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमकां उखोल आसा म्हूण समजून हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगतां तें तुमीच चिंतून पळयात. आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचे पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां, तरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. इस्रायल पोरचेर नदर मारात. योदनाच्या बोल्याच्या खातांत ते वेदीच्या संबंदांत भितर सरोनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवाक भेटयलोल्या खाणाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण, वो त्याच कुड्ड्या देवाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण. ना की ना, पूण म्हजो अर्थ असो, जे योद्न ओन भावार्थी भेटयतात ते देंवचाराक भेटयतात आनी न्हय देवाक. तुमी देंवचाराच्या संबंदांत भितर सरलोलीं म्हाका नाका. तुमी देंवचाराची भागीदारां जाल्लीं म्हाका नाका. सोम्याचे पिवोन पात्रांतले आनी देंवचाराच्या पात्रांतले तुमच्यान बरोबर पिवंक जायना. सोम्याच्या जेवणा मेजार आनी देंवचाराच्या मेजार बाराबोर तुमच्यार बसूंक जायना. आमी सोम्यांक चालूंक सोदता कितें? देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, दिनवासनेची बलिदानां तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, दिनवासनेची बलिदानां तुका भेटयता सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पालतलो. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा.
सर्वेस्पराक जोय जोय कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी ताचें सवें ठिकाण करतल्या. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमान तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, बरें झाड वायट फळ दितशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना. ताचें फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांट्यारींक आंज्यारीचें जाल्लें आनी सुत्र्यांनीक दाखो जाल्ल्यो कोणे काडल्यात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या बरेपणांतल्यान बरें काडून दाखयता. वायट मनीस वायट भांडारांतल्यान वायट काडून दाखयता. तर बरें वळखोत्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजेशें येता, म्हजें उतर आयकता आनी ते प्रमाणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें तुमकां सांगता. घर बांदलोल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खोंडून खोडपाचेर बुनयाद मारली. हुंवार आयले तेन्ना ते घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोवंक जालें ना, कित्याक तें गोठ बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना, तो बुनयाद मारिनासतना आपलें घर दोरया बरोबर बांदलोल्या मनशा सारको. हुंवार येवन ताचेर लोट मारना फुडें तें मोडलें आनी कितलें व्हड गोठ्ठान ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक घेवन एक बापूय खंय रानांत गेलो. दोगूय चलूंक लागले आनी चलता चलता हो भुरगो खंय फातराक आडवलो आनी भूंय पडलो. आनी भूंय पडटा आसतना तो दुखवलो आनी फोर्सान खंय ताणें किल्लोच मारली. आवय म्हळें. आवय म्हणटाच खंय ताका आवाज आयलो रानांतल्यान, आवय म्हूण पोत्तून. ताणें खंय पोत्तून म्हळें आपलो आवाज आयकून, हू आर यू, तूं कोण? ताका खंय पोत्तून आवाज आयलो, तूं कोण? भुरग्याक मातशें राग आयलो. यू आर ए कावर्ड, तूं भिवकुडो. पोत्तून खंय ताका आवाज आयलो, तूं भिवकुडो. ताका विचीत दिसलें. तो बापायशी गेलो आनी बापायक सांगलें, पळय हांव कितें उलयतां तें पोत्तून म्हाका आयकूंक येता, आनीक कोण उलयता. बापायन खंय ताका सांगलें, बाबा कितें बरें उलय, आय लव यू म्हूण. आनी ह्या भुरग्यान खंय फोर्सान म्हळें आय लव यू. ताका खंय पोत्तून आयकूंक आयलें आय लव यू. बापायन खंय मोठ्या ताळान म्हळें पुताक पळोवन, यू आर वंडरफूल. ताचो खंय आवाज आयलो पोत्तून, यू आर वंडरफूल. भुरग्याक विचित्र दिसलें. भुरग्याच्या हाताक धरून खंय बापायन सांगलें, पुता दीस इज कॉल्ड इको वो एको. तुज्या आवाजाचो तुज्या थाळ्याचो आवाज रानांत तुका पोत्तून आयकूंक येता. ताका इंग्लीश भाशेन एको म्हणटात. पूण म्हाका जाल्यार तो एको न्हय,
इट इज ट्रुली लायफ. जिवीत तें तूं जिवितांत कितें दिताय तें तुका परतून मेळटा. ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तुका मेळटा. आनी हे भुरग्याकूय बापायन शिकोवन दिली, बाबा, यू गिव लव, you will get love. You give kindness, you will get in return kindness. You give patience, you will get patience. तूं तुज्या जिवितांत कितें दिताय तेंच तुका परतून मेळटाच. आज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत खूब शिकोवन दिता. आनी शिकोवन म्हळ्यार तुज्या काळजांतल्या भांडारांतल्यान तूं उलयताय. तूं बरें उलयताय, तुजें काळजाच्या भांडारांत भितर बरें आसा. तूं वायट उलयताय, तूं वायट मागताय, तूं वायट करताय, तुज्या काळजाच्या भांडारांत तें आसा. बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत अशेंच कितें जें काळजांतल्यान बरें आसा तें बरें आमी दिवंक जेजू आमकां आपयता. देखून तो म्हणटा आपल्या शिसांक सांगून, बरें झाड बरीं फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. आमकां एक एकल्याक देवान रोचल्यांत, आमकां एक एकल्याक मागल्यांत एके भाशेन बरीं झाडां आनी बरीं फळां आमी दिवं. आनी हें जातलें जेन्ना आमी जेजूंत चिटकून आसा. आनी देखून तो म्हणटा, म्हजीं उतरां आयकता. तो कोण? शाणो मनीस. ताणें आपली बुन्याद खोडपार घाल्या, वाऱ्यार ना, पूण म्हजीं उतरां आयकना आनी म्हज्या उतरां प्रमाणें चलना. ताणें आपली बुन्याद घाली नासतना आपलें घर बांदलें. देवा कडेन संबंद घेवनूच बाबा भयणीनो आमच्यांनी आमच्या काळजांतलें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवं येता. पूण ही बुन्याद जेजूंत आसूंक जाय. आमची मुळां पळां जेजूंत आसूंक जाय. देखूनच भाग्यून पावलू कोरिंतांतल्या क्रिस्तांवांक बरोवन पयले चिटींत आमकां आयकूंक मेळटा, आमी जेन्ना मिसांत वांटो घेता, एका कालसींतलें आनी एका उंड्यान वांटो घेता, आमचो संबंद जेजू लागीं गोठ जाता. आमचो संबंद जेजू लागीं थीर जाता. देखून आमी म्हणटा, आतां कितलो तेंप जालो, कितले म्हयने जाले आमकां मिसाक येवंक मेळना, आमकां जेजूक शेवंक मेळना. आमी असोक जाता. जायते फावटी घरांत चार वण्टी येता आसतना आमकां एकामेकाची तिडोवप, एकामेकाचो जायते फावटी राग, एकामेकाचेर तापोवप, ती आमचें असोक सैम. ह्या असोक सैमांत भयणी भावानो आमकां जेजूचें बळ जाय. आनी तोच आमकां आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक उत्तम फळांनी भरलेलें जावंक आदार दिता. आनी काळजाच्या भांडारांतल्यानूच आमी दुसऱ्यांक बरें शिंपडावंक वावुरता. भाव भयणीनो, लेट आवर इको बी वॉट आवर लायफ इज. आमी जें कितें बरेंच शिंपडावया, बरेंच करुया, बरेंच दिवया, आनी देव आमकां 100% परतून दितलो. आज जेन्ना म्हज्या जिविताची 67 इयर्स पालटा, खरेंच देवाक हे जिविताच्या देणांतल्यान तुमच्या सांगाताक हांव दिन वाचतां. लांबदीक जिवीत 67 इयर्स जायते म्हजे सांगाताक वावुरतले, म्हजेहून उपरांतले पाद्री भाव मरून गेले. 67 इयर्स पर्यंत देवान राखला, सांबाळला. हें व्हडलें देणें. दुसरें देणें, देवान आमकां एक एकल्याक खूब देण्यांनी भरल्यांत. आनी ह्या देण्यांतल्यान आमी कितें तरी दुसऱ्याक दिवंक आमकां पाठयल्यांत. आमकां ताचें बरेंपण दुसऱ्यांक वांटूंक आपयल्या. आनी हे बरेपणांतल्यान बाबा भयणीनो आमकां परतून 100% दुबाविणें मेळटा. In the measure that we give, that's the measure we receive. हें गोट मनान धरुया आनी आमचें जिवीत सुरक्षीत करूंक वावरुया. दुसरें देणें देवाचें उपट 66 वर्सांतल्यान म्हाका मेळ्ळें म्हळ्यार म्हजी आवय. आय कॅन स्टील कॉल मम माय म्हणूं येता. इतली लांबदीक वर्सांनी म्हाका माय म्हणपाचें देणें देवान दिलां.
आनी हांव खरेंच अभिमान भोगता कित्याक माय म्हणूं येता म्हज्या इतलीं वर्सां जिविताची देवान तिका दवरल्या आनी देखूनच तिच्याय देण्या खातीर हांव देवाक आर्गां दिता आनी तिसरे सुवातेर इतली सगळी तुमी आज हो समारंभ करूंक पातकूर आतां कायतान बारी वावुरला ब्रादरा बरोबर आनी हेरां बरोबर आनी तुमी इतली म्हजे पासत मागूंक हांगा एकठांय जाली खरीत देवाक आर्गां हांगा ताळगांव आनी ताळगांवच्या लोकांचो मोग बरेपण आनी ह्या 66 वर्सांनी खुशालकायेन आनी अभिमानान सांगता म्हजे लागीं कोण उलयना असलो कोण ना कोणूच दुस्मान कोणूच म्हजे रागार जावन असले संबंद तोडलेलो अजून कोण ना आमी जाता ती भाशेन देवाचे कृपेनूच हो संबंद देवा लागीं आनी मनशा लागीं जोडपाक देवानूच आमकां हें देणें दिलां सगळे मनान धरून भाव भयणीनो देवाक आर्गां दिता आसतना तुमच्याय देण्या खातीर आनी आमचें सगळ्यांचें जिवीत अशेंच कितें बरेपणान भरलेलें जावं आज हे मिसा समारंभान किरीत भाशेन मागुया. आनी आमची थोडी मागणी हे वेळार हे बावळत्यांच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आपल्या किरीत सिसांच्या 12 आपोसलांच्या आदार सहकारान जेजून आपलो सोडवणीचो वावर चालू दवरलो. पाप साहेब सगळे बिस्प आनी पाद्री जेजूक सदांच कालते जावन आनी ल्हानविकायेन पवित्र सोबेचो वावर करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. आमच्या पादविगार फादर सिप्रियान दा सिल्वा वरवीं आमकां मेळटोलें तुजें जिवें उतर आमच्या जिवितांत सांबाळूंक आनी देवाच्या राजा पासत आनिकूय मनशांक दवरूंक आनी जेजू सोशी हाडूंक पवित्र आत्म्याची कृपा ताका फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या याज्ञिकाक फादर सिप्रियानो दा सिल्वा हाच्या गवळीक वावरांत आमी भावा भयणांनी सगलो तेंको आनी सहकार दिवंक आनी आमचे पवित्र सोबीच्या वावराक आदार दिवंक आमकां उर्बीन आनी सुटसुदायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मोगान सेवा कोत्तोल्या फादर सिप्रियानो दा सिल्वाक बरी भलायकी मागतना ताचे फामिली पासत आनी भोव करून ताचे आवयक आनी सगळ्या घरच्यांक सदांच आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान आमच्या मना काळजांतले सगळे उद्गार तुकाच आमी उबारून तुवेंनूच आमकां दिल्लें जिविताचें देणी तातूंतल्यान बरें शिंपडावंक आनी तुजो मोग उदारपणान दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आयती कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. च्या वेळार आमी गायन गावया. याज्ञीक उंडो समोर पिता सी 18 मान 30 आनी 6
C18, page 36. भयणी भावानो, ही आमची बेजोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो मोड मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या सगळ्या उपकारा खातीर, खेरीतपणी जिविताच्या देण्या खातीर हो वाखणणेचो योजना आयज आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतनाय तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर. हे आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भरोसा आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिन वासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची. उदी करून आयच्या दिसाक आमचो पादविगार फादर सिप्रियान आपलो जल्म दीस मनयता तेन्ना सोंपून गेल्ल्या ताच्या बापायचो सगळ्या कुटुंबांचो उगडास करून देवाची काकलूत कर म्हूण मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपआपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची आनी भोव करून फादर सिप्रियानाच्या धर एका कुटुंबाच्या वांगड्याची ओदी करून आवयची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोंत धरून दोता. आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सोर्फकाणी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं आमचे सर्गीचे बापाक एकाच थाळ्यान उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराखंतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता सासणांच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन हांसते आमकां म्हणून सगल्यांक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचें पाप करता. देवाचे शिले संवसाराचें पाप करता. देवाचे शिले संवसाराचें असतो जेजू आमच्या जिविताचें घडप ताचे उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तोच ताच्या संबंधान जियेता.
जेजूचे जेवणांत आदां वांटो घेवन ताच्या उतरां प्रमाणे चलतली आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितरूचे म्हाका फाव तुमचे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळची. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. जेजू बऱ्या गोंड्या D13 पान 54 D13 पेज 54. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, आमचे उपकारी मन तुजे तें दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोसणाचे गोठायेन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भोक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फाव जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एकूच दिनवासनीचें उतर. पयले सुवातेर आमचे पादकुराक फादर कायतान ताणें हे फुडारीपण घेतलें आयच्या मिसाचें आनी सगळ्या कार्यावळीचें. ताका आमचे काळजबरी दिनवास. तशेंच ब्रादर आनी आमचे PPC वांगडी आज म्हाका दिसता पयलेच फावटी जायतीं जाणां तुमची हांगा एकठांय जाल्यांत आनी आमचो भाविवरीक आनी एकटुले वॉट्सॅपाचेर संदेश घालून तुमकां आमंत्रण दिवं. सगल्यांक तुमकां चडान चड देव बरें करूं. आमची कोंगुटचीं भाव भयणां हांगा एकठांय जाल्यान तांकांय सकाळ फुडें हांगा आयिल्ल्यांक देव बरें करूं.
म्हणजे उपकार दिनवास आमचे भाव सांतान आनी आमचो भाव एंटनी हांकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोवळीक वावरांत तुमचो तेंको आमकां मेळटा देखून चड आनी चड आमी तुमचे उपकारी अशेंच आमचें जिवीत देवा हातांत घालून फुडें वाट चलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बरें करून कुशाल जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. पवित्र सवे पासत E8 पान 201 E8 पेज 81. Provit sove paso, arga tu kamapa, amcha golia paso.